महापौर उदय मडकयकाराच्या फुडारपणाखाला सीसीपीच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाक 20 जुलयाक कांपाला वेल्या झोपडपट्ट्यांनी 384 ग्राम गांजा सापडिल्लो। हाचेर उपरांत विधानसभेत उलयतना बाबुशान पणजे पुलिसांचे आनी झोपडपट्ट्यांतल्या ड्रग पेडलरांचे नेक्सस आसा म्हूण जाहीर आरोप केल्लो। चीफ, I just for get your information. कोण पळोवन असो ना तुमचे पुलीस I am making direct allegation तुमचे पुलीस सारखे hand in gloves आहात तेंकडे। I will give you the reason. हांव तुका सांगता because either you take the side of the police or you tell the police are inefficient. So either one, you cannot take both sides. And it is not this quantity of drugs. Small children are dealing with drugs. You know what else was found from them? PAN card was found from them. Registered, they were supposed to buy one flat for 40 lakhs rupees. They don't have even a house there, but PAN card, everything registration. If a mayor or just other persons around, they can find so much quantity of drugs. So what the hell are your police doing? If that means police is inefficient. बाबुशाच्या आरोपांक जाप दितना गोयच्या एका वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले ते अशें। फाटले कांय वर्सां सावन कांपालार मायग्रंट्स बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांनी रावतात, ते ड्रग्साची विक्री करतात। पणजे पुलिसांचे ते ड्रग्स पेडलराकडेन नेक्सस आसा हो चुकीचो आरोप। पणजे पुलिसांनी 2017 वर्सा 8, 2018 वर्सा 20 जाल्यार 2019 वर्सा आतां मेरेन ड्रग्साच्यो 9 केसी रजिस्टर केल्यात। 2017 वर्सा सावन कांपाला वेल्या मायग्रंटांच्यो ड्रग्साच्योच पणजे पुलिसांनी 6, क्रायम ब्रांचीन 2, ANCन 1 अश्यो केसी रजिस्टर केल्यात। सीसीपीचे आतां मेरेनचे कारवाये संबंधी उलयतना एका वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान सांगिल्ले प्रमाण खुनाचे आनी ड्रग्साचे केशींचे फाटभुंयेर पणजे पुलिसांनी 11 सप्टेंबर 2017 सीसीपीक पत्र बरोवन कांपाला वेल्या मायग्रंट्सांक थंयसावन काडचे म्हूण सांगिल्लें। मात पत्राचेर सीसीपीन कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान पणजे पुलिसांनी 7 ऑक्टोबराक दुसरें पत्र बरयलें, मात सीसीपी 20 जुलया मेरेन न्हिदिल्ली। कोर्टाच्या आदेशाचेर गोंय पुलिसांनी सीसीपीक तांच्या अतिक्रमण कारवायां खातीर 1 हेड कॉन्स्टेबल, 1 कॉन्स्टेबल आनी 1 होमगार्ड दिला। मात सीसीपी अतिक्रमणांचेर कारवाय करतना चडशी दिश्टी पडना म्हूण वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।